तेच तरी आयज आमचे मदें एक महान व्यक्ती हांगासर आसा केदी भाशेन ताचो उगडास करून सरान ताका आमंत्रण दिल्लें आसा श्री क्लेटन आंतोनियो बारेटो, सोशल सेक्रेटरी टू द हाय कमिशनर ऑफ इंडिया एट द हाय कमिशन ऑफ इंडिया लंडन UK. हांव मागतलो आसा मोहन दोंड हाचे लागीं ताणें ताका मातशें आमचो एक बरो सूचनपत्र आनी तियात्र मोगी मोहन दोंड मुखेल सोयरे फुडें हाडचो देव बरें करूं. मागीर आमचे देवी हांवें तियात्रान जे एक्टींग करता ताणें फुलांची बॅग आमच्या मुखेल सोयऱ्याक दिवन. रवी मासे ही दाखलीच बॅग संगीता बारी सध्या हातांतल्यान आमचे श्री क्लेटन आंतोनियो बारेटो हाका मागतलो आसलो सर संगीता बारी हाणें दोन उतरां हांगा सम्मेलनाक सांगून. परतून एकदा तुमकां माये मोगाचो नमस्कार. मोगाच्यान आमी गोंयकार आख्या संवसाराक शिंपडल्यात आनीक जायते गोंयकारां मदें जायते गोंयकार पोटजोडल्यात. आयज आमचे मदें आसा सर क्लेटन बारेटो, सो एक सोशल सेक्रेटरी टू द इंडियन कमिशनर एट द कमिशन ऑफ एट द हाय कमिशन इन लंडन UK हांगासर पोरवी सांबाळटा. जायतीं वर्सां जालीं तो वावर करता. ताका जायते ऑफर येताले पूण ताणें ते स्विकारूंक ना, कारण तो म्हणटा आपल्याक इंडियनाची आनी तशीच गोंयकारांची सेवा करूंक जाय. कोविडाच्या टायमार ताणें जायती सेवा केल्या आमच्या इंडियनाक तशेंच गोंयकारांक ताणें जायतो आदार दिला. ताचो वाव गोंयकारांनी लंडनाक वाखाणला, जायते ताचे सत्कार जाले. असलो एक महान मनीस आयज आमकां फावो जाला म्हूण आमकां हें गोंयकारांक व्हडलें वर व्हडलें भाग. सर आय वेलकम यू हियर. आनीक हांव समजता तो वाव जो तो आमच्या बसत करता, गोंयकाराच्या बसत करता, इंडियना बसत करता, तो वाव ह्या फुडें तूं करतलो. देवान तुजेर बेसांव घालो आनी तुका एक लांब जिवीत फावो करूं. देव बरें करूं. मागतलो सगळी हांवें उतरां सांगून. पयल्या सुवातेर हांव थँक्यू म्हणूंक सोदतां तुमकां सगल्यांक, आमचे गोंयकारांक. दुसरे सुवातेर सेमी तावरीस आनी तेजे सांगाती जे हिंगा आहा ते आमचे गोंयकार आतां लंडनाक पावले. आमचे गोंयकाराक शिकवल्या जाग्या जाग्यांनी लंडनाक. म्हाका खूब टायमान म्हाका सांगलेलें की तुका हिंगा जॉब मेळटले थिंगा जॉब. हांवें ट्राय केलें पूण हांवें म्हणलें म्हाजे गोंयकारांक पयलीं जे इंडियन एम्बसीन ट्राय करून जाता ते भाशेन हांवें थिंगा एक्सेप्ट केलें. आनी ते म्हणटाले कितें की तुमी गोंयकारां आळशी, तुमी गोंयकारां नॉट फीट. पूण देवाचे बेसांवान आनी आमच्या गोंयकारांच्या सपोर्टान जॉयन जाला हांव. आनी देवाच्या हिसपान आनी म्हाजे फॅमिलीच्या सपोर्टान हांव जे जाग्यांनी पावला ते फकत म्हणटा हांव देवाच्या बेसांवान. हांव आयज थँक्यू म्हणटा सेमी तावरीस सेगीन आनी तेजे आख्खे टिमाक जे हांव खरें खबर ना म्हाका खरें हे फावर जे म्हाका दिला ते प्रेस्टीज दिला ते खरें म्हाका सूट जाता काय ना ते. पूण एकूच सांगूंक सोदता की आमी जे गोंयकारां आहाय वी शूड वर्क एज अ टीम. आमी जे गोंयकारां आहाय वी शूड वर्क एज अ कम्युनिटी. आनी तेच हिसपान हांव खूब गोंयकारांक मेवता लंडनाक आनी हीच संदेश तांकां दिता की आमी कुल्ल्यो जावपाक न्हू म्हणून. एकामेकाक आमी आतां पयला ह्या तियात्रानूच पयला आमी गोंयांत कितें जाता तें. लंडन चड पयस न्हू. लंडनाक आमचे हें मेंटेलिटी घेवन आमी लंडना वयतात. हांव जे लंडना म्हाका इन्वायट करताय डिफरंट एसोसिएशन तांकां हेंच सांगता हांव आमी लेट्स सपोर्ट आमचे गोंयकार, लेट्स सपोर्ट आमचे कम्युनिटी सपोर्ट करता.
तितूनच हांव 2 उतरां इंग्लीश म्हणूंक सोदता तुमचे परमिशन घेवन. I'm especially happy and grateful tonight because I have with me, although I am in London, I get invited because I serve Goans in London from different associations. I get invited as a chief guest or guest of honor. But today I'm so happy that because I'm a Mapsheka and this is the first time MAPSA has invited me in under semi-pro. It feels so connected because I am from Goa. I have done my studies in Goa. I have done my studies in MAPSA. I have done my schooling in Saraswat, schooling in New Goa, my high secondary in Saraswat College, and then Xavier's, and then Goa University. Born, bred in Goa. And we as Goans, we can do something. Don't underestimate yourself. I mean, London, we can go any part of the world and prove ourselves. I'm so happy to see our Goans in London who have done extremely well. In NHS and Murnaka, public services and they are doing extremely well. In every level in UK, I'm going to हांव सदां म्हणटा हांव गोंया पावता तेन्ना म्हाका कोंकणी चड आयकूंक मेळना रस्त्यार पूण लंडन आयकूंक मेळटा कोंकणी. म्हाका आयज बरें खुशाल दिसता कित्याक म्हाजे माय आनी पाय लंडनाक येवंक जायना तेंच्या हेल्थाक लागून पूण आयज हिंगा आहाय आनी म्हाका सदां सपोर्ट केला की तूं बाबा वच तूं संवसार पळय आनी आयज हिंगा आहाय तूं. हांव थँक्यू म्हणटा म्हाजे फॅमिलीक म्हाजे इनलॉज आहा हिंगा आनी म्हाजो अंकल आहा थिंगा ती सगळीं येयल्याय कित्याक ती लंडना पावनाय. ती म्हणले हांवें म्हणलें हिंगा म्हाका संगीता वासने इन्वायट केला. ती म्हणल्यार सगळीं आमी हिंगा बरें तुका पळोवपाक आमी येता म्हणून. हेंच म्हणून हांव चड तुमचो टायम घेवंक सोदना पूण मोग आसूं आनी म्हाका आयज जे ऑनर मेळ्ळा and you have found it very deserving to give it to me. I really am thankful not only to the semi-travis, not only to Don and the team, but for the people who are backstage, people who are around here, people who continue. आमचो तियात्र आतां गोंया लंडना पावला. एवरी विकेंड तियात्र आमचे लंडना आहा. लेट आवर कोंकणी स्प्रेड. आमची माय भास हांव सदां सांगता जे लंडन आमची भुरगीं आहात जे आमचे पेरंट्स आहेत तुम्ही इंग्लीश शिकोयात. इंग्लीश शिकतली इस्कॉलांत आमची माय भास दवराय तुमी. आमचे तियात्र हे जे स्टेज आमकां मेवला थंय कोंकणीचे तियात्र कंटिन्यू and we welcome everybody and I thank you once again to every one of you, all of you to give this privilege to me and especially to you. Thank you so much. देव आमचे इन्व्हिटेशन स्वीकारून तो आमच्या मध्ये आयलो ताचे खातीर आमी तुजे उपकारी काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका मोहन बिरांचे लागीं ताणें गेस्टाक ताची बसका दिवची सगळ्यांनी बसका दिवची खिणा भितर दुसरो भाग आमी सुरू करता. देव बरें करूं.